विठ्ठल नाईक, प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनाला. आम्ही जे शेतकऱ्यांक लागून सो आम्ही क्लबाचे इनॉग्रेशन केल्ले आम्ही 2013. त्याच्या उपरांत आम्ही वर्सान वर्स एक बारीकसे पयलीं आम्ही एक्सपो दवरताले. त्याच्या वरसून ह्या वर्सा आम्ही अशें चिंतलें की गांवांत जे आमचे कल्चर जाता, कल्चरल प्रोग्राम जातात आणि जे प्रोग्राम आहा जे आमचे घुमट आरती म्हण, जे भजन म्हण, जे फुगडी म्हण, ते सगळे भाशेचे आहा, पण तांकां कोण तरी मातयेर हाडपी अशें एके कडेन हाडपी अशें कोण फुडाकार घेनासले. ताका लागून एज अ प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनाला हांवें अशें आमच्या मेंबरांक सांगलें की आमी हे फावट जे एक्झिबिशन करता ताका खंय तरी एक जोड दिवन एक लोकोत्सव करचो आणि जे आमचे गोंयचे कल्चर आहा ते सांबाळपाक खंय तरी आमी फुडाकार घेवचो. ताका लागून हांवें आमच्या मेंबरांक सांगलें की आमी जो असो प्रोग्राम करया आनी तेंच्यांनी रोखडोच ते होकार दिलो. आनी त्या हेचे वरसून आमी पयली तारीख आमची थारायल्ली की 26, 27, 28 नोव्हेंबराची धरपाची. पूण कांय पावसाक लागून ते आमचें पोस्टपोन करचो पडलो आमकां. परत आमी 3, 4, 5 धरलो डिसेंबराची. परत पावसाक लागून परत उरलें. आनी जे आमचें ओपन एअर आसलेल्या कारणान जी जमीन आमकां एक बरी जाय आसली सुकी सारकी ड्राय, ताका लागून आमी हें चिंतलें की थोडे दीस रावचे. आनी ताका लागून आमी आतां 17, 18, 19 हो करपाचो आमी विचार केलो आनी त्या हेचे वरसून आमी आतां 17, 18, 19 धरलेलो आसा. हे थंयल्ले आमचे ल्हान भुरगीं हांगासर देवळान आमच्या स्त्रोत पठणाचे जे सांस्कृतीक शिकतात तांकां लागून स्पेशल पयलो प्रोग्राम दवरलेलो आहा 4 आमी भुरग्यांक लागून. त्याच्या उपरांत आमी भजनाचो कार्यक्रम दवरलेलो आहा. भजन 2-3 इनवायट केल्ले आहा ग्रूप. त्याच्या उपरांत आमी ते जाले म्हणटकूच रोखडेच आमी एक दांडियाचो प्रोग्राम दवरलेलो आहा. आनी तसोच मागीर जे एक सत्काराचो परत आनी थोड्यांक आमी थेयल्लो आसा निमाणे दिसा. आनी मागीर एक क्लोजींग सेरेमनी जावन हेचो समाप्ती जातली. आनी तशेंच आमी हे करता आसतना आमी स्टॉल्स विविध स्टॉल दवरलेली आहा. तितून बियाणी आसतली शेतकारांक लागून, रोंपे आसतले, मशिनरी आसतल्यो, जे जिन्नस आमचे कितें आहा ते खाणाचे जिन्नस हे थेयल्ले आसा. तेन्ना मागता सगळ्यां कडेन जे आमी दोनदा आमचो पोस्टपोन जालो आनी परत आमी आतां इन्विटेशनां दिवपाक कोणाक चुकले आसतले ते तुमी ह्या प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक आमचे इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या माध्यमांतसून तुमी हेका आमकां बरें सहकार्य करचें आनी जी आमची संस्कृती आहा ही सांबाळपाक फुडाकार घेवपाक आमकां बरें दिवचें. अशें केलां की इनॉग्रेशनाक आमी आमचे कचरा वेवस्थापन मंत्री जे मायकल लोबो आसा तांकां इनॉग्रेशन करपाक इनवायट केल्ले आसा. त्याच्या भायर आमचे लोकल MLA ग्लेन सुजा टिकलो, आमचे थिवीचे एक्स MLA किरण कांदोलकर, मागीर आमी खास आपयला आमच्या हांगासून काणकोणसून रमेश तवडकर हांकां आपयल्ले आहा. कित्याक तर तेंचे वरसूनच आमी जो लोकोत्सवाचे कितें पळय ते तेंच्या हेचेर पळोवन आमी शिकलेले आसा. ताका लागून खास करून तांकां आपयल्ले आहा आमी हे करपाक इनॉग्रेशना दिसा. आनी त्या हितून आमी पयले दिसा म्हणजे आमचो जो टॉक धरलेली आहा एग्रीकल्चर झोनल ऑफिसाक आमी टॉक दिल्ली आहा एक अर्ध्या वराची. त्याच्या उपरांत आमी जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम जातलो आमचो इनॉग्रेशनाचो तो 4 जातलो. आनी त्याच्या उपरांत 4:30 आमी लोकरंग हो आमचो सांस्कृतीक प्रोग्राम जो फुडचडसून हे करपाचे आहा तांकां इनवायट केल्ले आहा. तेंचे 40 आर्टिस्ट येवपाचे आहा. आनी त्याच्या उपरांत आमी फुगडी धालो हो प्रोग्राम दवरलेलो आहा आनी त्या दिसा हेची समाप्ती जातली. आनी दुसरे दिसा परत तशेंच आमी आमचे फार्मर्स आनी एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर ह्या हेचेर एक प्रोग्राम दवरलेलो आहा. तो जातलो 4 स्टार्ट जातलो. त्याच्या उपरांत आमी घुमट आरती दवरलेली आसा. त्याच्या उपरांत आमचे फॅन्सी ड्रेस आहा भुरग्यां खातीर बिलो 10 इयर्स. त्याच्या उपरांत आमी थोडेसे एक आमचे जे पत्रकार भाव आसतले, जे डॉक्टर आसतले, मागीर जे आमचे आर्टिस्ट आसतले हांकां लागून एक बारीकसो एक सत्कार करपाचो एक प्रोग्राम एक बारीकसो दवरलेलो आहा आमी. आनी त्याच्या उपरांत मागीर अशेंच आमचे सांस्कृतीक प्रोग्रामाचे दिसा घेवन तेचेर त्या दिसाचो सेकंड डेचो आमचो प्रोग्राम काबार जातलो. आनी